तुवें कितें करूंक जाय जेन्ना तुका कितें जाय कसली गरज पडटोच मागणें आनी आर्गां दिवंक जाय. तुज्या जिवितान कितें पूण आसा जाका लागून तूं आर्गां दिताय. एक आर्गां दिता तो मनीस शक्तिवंत मनीस. तुज्या जिवितान सगल्या कडेन कितें वायट जालां ताचें नियाळ करूंक बंद कर. तुजे सर्विसे बद्दल कितें वायट आसा तें कांय जाणां सुटल्या ते सर्विसे वयर तारकार कोत्ता आनी आतां तीच तांकां परत जाय. नकलो हें मोतीन कशें आयलें हांवें तें चिंतूंक नासलें पूण हें आसा. तर आमी अशीच सत मानतली की तो देव आसलो जो आयचूच थंय आयलो. हें सत अशें न्हय तूं जाणय म्हणजे तूं गोजाची तूं खबरो करता कोण एक सुरी बायल ताका व्हरपाची. आमेन. उपकार करून याद कर जाणा जावन उपकार आठोवंक म्हणजे जाणो जावन राग क्रोध आनी किजिलां चलो नाका. गुणगुणावंक आनी तारकार करपाचें सगलो वेल वस्तू विशीं बंद कर. कित्याकूच आशें नाका. देवाची खोशी आमकां मेळोंक शांती. बायबल म्हणटा क्रिस्ताची शांती चलो न्ही एका अंपायरा पोरी. आतां एक अंपायर कोण एक अंपायर सांगता कोण भितर आनी कोण भायर आसा. तर एक वस्त तुवें गरज सुरू करूंक शांतीक तुज्या जिवितान चलो दी. एक कारण देवान आमकां शांती दिल्या ती आमच्यान सांगोंक कितें सारकें आनी कितें वांकडें तें. आनी थोडो भोव गोंडोल जांतून तुमी ह्या वेळार आसात आनी थोडो भोव गोंडोल जो म्हज्या खूब जिवितान आसलो सर आमच्यान शांती प्राप्त केल्ली आनी ह्या वेळार गोंडोलान आसपाची न्हय. आमेन. वय आमी आयज सकाळीं हांवें सांगलेल्या परी आमी मूर्खपणां कोत्तात. आमी करतात त्या कुर्तुबाक ओर्तूच ना आनी उपरांत आमकां ताचें मोल फारीक करचें पडटा. आनी आतां आमकां जाय देवान तें थाऱ्यार घालूंक. बरें सुरू करुया शांतीक आमच्या जिविताचो अंपायर जावंक. आनी तूं जाणय तुज्या जिवितान शांती ना तर तें करिनाका. आनी जरी तुज्यान तें सजमोंक जायना तुका ताची सजमोनी दिवची धास्ती ना. तुज्यान फकत म्हणून तूं जाणय म्हज्यान तुका कितें तें सांगून येचो पूण बिलकूल शांती लागना पार्टयेक वचोंक. तूं जाणय म्हज्यान नेचो कित्याक तें हांव स्वता नकलो पूण तें घेवंक म्हज्या मनान शांती ना. तूं जाणय गोडयेक तुजे लागीं दुडू आसत पूण वेल गोडयेक सारको ना. गोडयेक तुजे लागीं दुडू आसा पूण देवाक जाय आनी थोड्या म्हयन्यांनी आनी कितें वयर सोदतलें आनी त्या पासत तुका दुडू जाय पडटलें आनी तो तुका आडावंक सोदता. आनी कित्याचेरूच आमी खर्च करिना जावंक. तर गरज आमी शिकोंक शांती मेळपाक. म्हाका जाय सगल्या बिल्डिंगांनी आमी आयज रात्री भास दिवंक. लोक जो टेलिव्हिजनार पळयता हें तुज्या आनी देवा भितर कितें जावं येता तुज्या जिवितांतले सगल्या परस बरो आशिर्वाद जावं येता. जर तांतून शांती मेळना तें करिनाका. आमेन. आनी तांतून तुका शांती मेळता तर तें कर. तुज्या कॉन्सियन्सा वयर चलपाचें बंद कर शांतीची अपेक्षा धरून. आतां जर तुका शांती जाय तुवें तुजें मन सारक्या वस्तूचेर दवरूंक जाय. इसायास 26 म्हणटा जाचें मन म्हजें थीर आसा हांव तुका सगळें शांतीन दवरतलो. तर हें खरेंच म्हत्वाचें. तुजें मन तूं कित्यार घालताय तें. आतां एक ग्रांथ म्हत्वाचो जो आमी आयज रात्री पळयतलो तो जुआंव 14:27 तो आतां पळोवया. शांती तुमकां दवरता. जेजून हें म्हटलें स्वर्गार वेच्या आदीं ताच्या आनीक जिनोस म्हणून येतालो पूण ताणें हें म्हटलें शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती दिना. तुमचें काळीज उंचाबोल जावंक दिनाकात. सगळीं भिरांत सोडात. तुमी उचांबोल आनी भिवकुटे जाय नाकात आनी भिरांतींत भेंकरे फसयलेले आनी थिकान नासलोले जाय नाकात. कोणाक पुनाची सजमली मेवली तर हें तुवें सजमोंक जाय पळय तें. तुज्या उर्बेन शांती आसा. तुका जाय आसतली तितली शांती तुजे कडेन आसा. तूं म्हणटाय बरें तर जाल्यार हांव सगलो वेळ उचांबोल कित्याक आसा. कित्याक तूं तें जावंक दिताय. तुज्या जिवितान तूं तें घडोय हाडटाय. तूं तुज्या मना सांगाता चलता. तूं तुज्या भावना वरवीं न्हय उर्बे वरवीं चलताय. ते भाशेन तुज्या आत्म्याची शक्ती वेता आनी तुज्या उर्बेची शक्ती वाडटा. तुका शांतीन रावंक जाय तर तुवें तें बोल वाडोवंक जाय आनी कुडीच्या मागण्यांक पाल दिवंक बंद करूंक जाय. ताका तशें जावं दी. तुका मुखार वचो दी पूण तूं विचून काड. तुका सारकें जाय तेंच करूंक.
तू शांतीचो पाटलाव कर. तू हांगा आयज राती थाराव घे. शांती म्हजी हांवें ती देखल्या, हांव ती घेतलो. जर कोणाच्यान ती घेवं येता हांव ती घेतलो. हांव भुरगो देवाचो, तो भाग म्हज्या हेदेरपणाचो. आनी आयक म्हजे देंवचारा, हांव म्हजें जिवीत उत्सांबोल आनी निराशी आनी दुखी आनी उमेदीवीन आनी सगळो वेळ रागाचो तमाशो करूंक दिवचें ना. म्हज्या भावनांक म्हजेर ताबो घेवंक दिवचो ना. बरें देवाक मागणें करता आदार दिवंक. उपकार कर आनी परत दाखोवयात जॉन 14:27. हांव खुशाल तूं देवा लागीं मागणें कोत्ताय तुका आदार दिवंक. तुका शांती पासून मागण्याची गरज ना. तुका शांती आसा. तुवें इतलेंच करूंक जाय, मागोंक प्रकाशवनी. हे शांतीचें मोल करूंक आनी बुद्धी पासत माग. शांती विचूंक सुरू करच्याक आनीक एक भोंवडी पर्वता भोंवतणी वच निरासपणी. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुका दिना. तुमचे काळीज उत्साबोल जावं दिनाका. सगळी भिरांत सोडात. तुमी उत्साबोल आनी भिवकुटे जाय नाकात आनी भिरांतीन भेकरे फसयलेले आनी ठिकाण नासलेले जाय नाकात. आतां एक वस्त तुवें म्हणपाची बंद करूंक जाय, म्हज्यान कांय करिनेसो. म्हाका शांती आसोंक आसयता. हांव साद्या शांती आसलेल्या लोकां पुरी आसोंक जाय आसली. वय हांव तशी मागताली. म्हणजे हांव म्हज्या घोवा भाशेन न्हय, देव जल्मानूच शांत आसलो. म्हणजे ताका चड सोंपें परवा करूंक, कित्याक तो परवाच करिना. हांव सगल्याची परवा कोत्ता. म्हाका लोकांचे सजमोन येतानी म्हणटोच आयज राती तुका कितें जेवंक जाय. म्हाका पडोंक ना. म्हाका पडला. म्हजी एक येवजण आसा. फाल्यां हांव घरा पावतूच कितें जेवतली. म्हाका पडला. म्हाका सगळ्याचें पडला. हांवें म्हजे धुवेक एक सुंदर पजामा त्या आदल्या दिसा घेवंक चिंतलें. ताणें म्हटलें ओ म्हाका फिकीर ना. ताणें म्हटलें हांव अशेंच कितें घालून न्हिदतां. म्हाका फिकीर आसा न्हिदोंक वेताना कितें न्हेसता तें बरें दिसोंक जाय. ह्या थोड्या वस्तूची फिकीर नासली तर बरें जावपाचें. पूण म्हाका फिकीर आसा. तर हांव हे शांतीचें मोल करूंक शिकल्या. आनी हांव तुका सांगता आनी म्हजें सोत मानतात, जर कोणूय मनीस शिकत शांती जोडूंक हांव जाणो कित्याक हांव शिकल्या. आनी हांव सगळो वेळ झुमुराक थावन हुमकवतली. सगळेंच म्हाका त्रास करी, सगळींच म्हाका राग करी. म्हणजे तें अशें जर हांव नासलें आनी आतां कितली शांत आसा. कितलें बरें लागता. खरेंच बरें लागता. हांव तुमकां सांगता, तुमच्यान शिको येता जायत्यो वस्तू जाचेर तूं उत्साबोल जाताय. खुबूच वेळ ओगडायता आनी तूं शांत रावंक तुका जाय तशें जाल्यार परस म्हत्वाचें. चलात म्हाका थंय सकयल येवंक सांगो नाकात तुमी शांत आसलोली. आतां तुमी जाणात, देव जो संवसारांत तेच भाशेन जल्म आयिल्लो, म्हणजे तो तांतलो एक आसलो जो सुसेगाद चिंतप ना, पोवचें. म्हाका बरें लागना पोवचें. म्हाका आतांच कळोंक जाय. पूण तुज्यान बदलो येता. तर तुवें निभा दिवपाचें बंद करूंक जाय. अशें म्हणो नाका म्हज्यान कांय करिनेसो, म्हज्यान उचमोंक जावंक नाका. देवान म्हाका खूब पाटी एक लिसांव शिकयलें आनी ताणें म्हाका म्हजेर ताबो दवरूंक शिकयलें जर म्हाका जाय आसलें. तर तूं तुज्या घरांत एक रागार भरलेलो मनीस आसत, म्हणजे भुरग्याचे राग काडून जो जागो साफ करात. हांव हांगा सगळें काम करून थकलें आनी दुयेंत जाल्यार हांवें तुज्या दाराची बेल वाजयली. तुमी कितलीं जाणां जाणत आसली तुमचो ताबो मेवत म्हूण. म्हणजे तुज्या ताब्यान घेवंक जाता जर तूं जाणय. हांव सांगता, देवान खरेंच म्हजो उजार केलो. कित्याक हांव म्हणटाली म्हज्यान कांय करिनेसो, चल उजाबोल जाता, म्हज्यान करिनेसो. आनी ताणें म्हटलें वय करूंक जाता. जर तुज्या पास्टरान आतांच दाराची बेल वाजयली, तूं सारकें करपाचें नीट आनी तें रोखडेंच करपाचें. आनी आंतून म्हजे दोळे उकडले, कित्याक तेन्ना म्हाका थावें जालें की आमच्यान स्वताचेर ताबो दवरूं येता म्हूण. जेन्ना तूं कोणाशी आसता वो हांव कोणाशी आसता जाचेर प्रभाव घालूंक सोदता, म्हज्यान स्वताचेर ताबो दवरूं येता. आनी तशेंच तुज्यानूय. बरें तूं जाणय, एक मनीस आसा जाचेर आमी सगळो वेळ प्रभाव घालूंक जाय आनी तो देव. आनी तो सगल्याक आसा, सगळो वेळ आनी वेता पळय थंयसर. तो सगळें पळयता, तो सगळें जाणो.
तो सगळो वेळ आमच्या सांगाता रावता. आतां 1 Pedro 3 verse 10 and 11. तुझ्या जिवाचो मोग कोत्ताय मू लांबोंक. सुख संतोष तूं आशेताय मू खोटेपणी पयस कोर तुजी जीब दामून दवर. तो राचे वयरा उलोवची ना म्हाका खोशी ना, पूण हांवें अशेंच मोडे घालता कारण फुडल्या वर्साची उतराक लागता पळय तें. सो तुका खोशी आसूंक जाय जाल्यार तुजें तोंड बंद दवरूंक जाय. तुम्ही कितलीं जाणां सत मानतात की तुजी शांती पिड्यात जाल्या कित्याक तुवें न्हय त्या वेळार तोंड उकडलें म्हूण. बरें तर ही एक वस्त तुज्यान बरोवंक जाता. जशें तुवें आवाज केल्यार बरोवन दवरूं येता, हांवें म्हजेंच पळोवंक गरज. आनी जरी तूं निमीत दिताय की तुज्यान स्वताची ताबो दवरून येजो म्हूण तुवें तें बरोवन दवरूंक जाय. बरें, आनी निमितां नाका, म्हज्यान स्वताचेर ताबो दवरूं येता. तर आतां तूं हाचेर नियालताय तर आतां मुखार वचया. फुडलो वर्स मुखार वचोंक जाय. म्हाका खूब सांगपाचें आसा. वायट सगळें सोड, बरें तें कोर. शांती सोडून एकवटान भिरांतीची पर्वा नासतना उचांबोल जाली चिंतिना आनी ओतमीक झुजा. तिच्या पावलांनी चल. वय हें म्हाका एक जिवीत बदलपी वर्स. फकत देवा थंय शांतीची सोयरीगोत सोदी नाका तुज्या लागशिल्या लागीं आनी स्वता लागीं. 3 वेगळे भाग थंय आसात. ताणें म्हटलें फकत लोकांक पळोवन आनी चिंती नाका, वय ताच्या वांगडा आसल्यार बरें. फकत चिंती नाका म्हाका शांती मेळोंक जाय, म्हाका शांती पासत मागता, शांती मेळोंक अपेक्षा दवरता. तो म्हणटा पाटलाव कोर आनी ताच्या फाटल्यान वच. पाटलाव कोर. हें उतर चड चड मजबूत. ताचो अर्थ कित्या फाटल्यान तुका आसा तितल्याय बोलान वचोंक. आनी बायबल म्हणटा आमकां भोव थोडे वस्तूंचो खरेपणी पाटलाव कर म्हणटा. देवाचो पाटलाव कर, स्वताचो पाटलाव, शांतीचो पाटलाव. वय हांवें तो ग्रांथ देखतोच मनान धरून की आलींच जायतीं वर्सां हांव उच्चांबोल आसली म्हणून हांवें पयलो देवाक तो जिवितान आनंद आनी शांतीन सारता. म्हाका हांगा थंय एक शांतीचो दीस मेवतालो, पूण देंवचाराक चड त्रास पडोंक ना भुतांव दामूंक. आनी हांव जाणो घडयेक तुमी सगळीं हांव हांगा आसली तितली वायट नासली. घडयेक थोडो आसत, घडयेक थोडी कांय जाणां बऱ्या शांतीची लोकां परी आसत. बरें, पूण गोरवान बडो नाकात कारण तुकाय गुन्यांव आसात. तुज्यान परत यो येता हांव सोसीकपणा वयर उलयतना. बरें, तें आतां आमी सोडून दिवया देवाक आर्गां. पूण सोत सांगू, हांवें मनान निश्चय केला 3 वस्तू थंय. बायबल हें स्पश्ट सांगता की आमकां सारकी शक्ती आसा देवा थंय क्रिस्ताच्या रोगता उदेशी. देखून हांवें मनान निश्चय केला की हांव म्हजो वेळ ओगडायची ना म्हूण गुन्यांवकारी जावन चिकलान रावंक. हांवें कितें वायट केलां म्हूण आनी हांवें देवाक म्हाका बोगसूंक मागणें केलां आनी हांव खरीपणी सत मानता ताणें म्हाका बोगशिलें म्हूण. पूण हांवें देंवचाराक म्हजेर गुन्यांव थापोवंक सोत्या दिली आनी हांवें निश्चय केला हांव ते भाशेन जिवची ना म्हूण. हांवें निश्चय केला शांती प्राप्त करूंक, कितेंय करूंक पडोक, कितें हांवें बदलूंक पडोक, म्हज्या जिवितान आदल बदल करूंक पडोक आनी हांव शांती प्राप्त कोत्तेली. आनी हांवें निश्चय केला हांव म्हज्या जिविताचो आनंद घेतेली. हांवें निश्चय केला आनी हांव जाणो त्या दिसा देव खुशाल जालो हांवें ते निर्णय घेतल्यात म्हूण. कित्याक ताका जाय आमी उर्बेच्या उज्यान भोरलेली आनी फावो ती शक्ती आनी फावो तितली उमेद ताच्या सांगाताक कोबलातीन आसपाक आनी म्हणूंक जेजू म्हजे सुटके पासत तुवें केदी किंमत फारीक केली आनी हांव आनीक ओगी रावन आशा आनी अपेक्षा धरून देंवचाराक म्हजे कडल्यान चोरूंक व्हरोंक दिवची ना. हांव ओगींच बसोन आनी निमितां दिवची ना. जेन्ना तुवें म्हटलां हें आसा म्हजें हेदेरपण, तें म्हजो रोगतान घेतलेलो होक आनी आयज हांव निर्णय घेता की कितलेंय पडो म्हजें उरलेलें जिवीत पासून पडल्यार हांव सासणाचो आनंद घेतेली. म्हाका मेवतलें सत शांती आनी आनंद पवित्र आत्माचो.
आता हे आसा पयलें पावल जायत्या पावलां मदें. पूण म्हज्यान तुका खरेंच सांगूं येता, तुवें निर्णय घे पोरयान. आपणावंक जे जेजून म्हटलां तुका मेवतलें. तुवें शांती प्राप्त करूंक नेटान पाटलाव करूंक जाय. आतां आमी फकत उलोवया थोड्या मिनिटांक लोकांच्या शांती विशीं. पयले सुवातेन म्हाका दिसना ते परी आसोंक जाय म्हूण, पूण सगळ्याकीन पयलो आमी खरेंच सत मानता की पयलो देवा थंय शांती आसोंक जाय. उपरांत तुका स्वता भितर शांती आसोंक जाय. कारण सोत सांगल्यार तुज्यान आनी कोणा सांगाता टिकोंक जावचें ना जो तूं स्वताक किकोन केल्यार. आमेन. पुना हे पोत्तून वयर काडटा. तूं जाणाय लोकां सवें शांती आसोंक इतलें म्हत्वाचें आनी तें इतलें कठीण लागता लोकां बरोबर बरे भाशेन रावंक. आतां तूं जाणाय सगळीं बरीं आसात, तुका ताची पुरय वळोवंक जाय सोर. आनी मागीर सगळें उलटेंच जाता. आनी तुका लोकां सांगाता शांती केन्नाच मेवची ना. तुवें हें बरोवन दवरल्यार बगर. तूं ताचो मोग करूंक तयार आसा कारण नासतना. आनी तांकां आसा तशींच मानून घेवंक आनी जाणा जावन की फकत देवाच्यान तांकां बदलूंक जाता. हांव जेरूल जाणो ते जायत्या जाणांचेर विरूध. कित्याक तूं म्हणटाय जर तूं म्हाका सांगून सोदताय की हांवें ह्या मनशाक आपणावंक जाय वो हे भुरगें वो कितेंय जावं ती वागता तें सोंसपाचें न्हय आनी हांव तें सोंसूंक तयार ना. तूं फकत तुकाच निराशी करूंक पावतलो. सगळें पळोवंक गेल्यार तूं तांकां बदलचो ना. तूं तांकां जाय ते कायदे दिवशी आनी नेम आनी खोर कायद्यांनी तूं ताच्या वागपाचेर थोडो ताबो दवरशी. पूण जर ताचे भितर कितें चलता तर तें तुजे वाटेन वयर सोदतलें. आमेन. तुवें केन्नाय तरी पयला एक वॅकमोल खेळ. म्हजे कडेन तसली एक आसली जी हांव जमातीन उजार करी. पूण तुजो न्हय तें आसा पळय तेंच बरी आसा. तूं एक मार आनी तें खूंय वयर सोदता आनी तूं ताचेर मार आनी खूंय वयर सोदता. हांव देवाचेर इतली रागार जाताली कित्याक ताका हे सगळे खेळ आवडटाले आनी म्हाका ते बिलकूल आवडना म्हूण. सोजमोनात कित्याक म्हाका एक बॉल गेमीक पासून वचोंक केन्नाय दिवंक ना आनी हांव ल्हान आसतना. देखून ताच्या विशीं म्हाका आवड उत्पन्न जायना. आनी ताका सगळें आवडटा कितें जें उडटा धांवता. म्हणजे तो फकत एक पूण सगळे खेळ. म्हाका तर व्हर तो वेल तो खंयची पोरकी भास उलयता अशें दिसता. तो फकत वय सगळो वेल ताची खबर सांगता आनी त्या सगळ्या थंय मेलोन आसता. आनी तुजा न्हय ताका तें आवडटा. तर हांव तयार जाली ताका बदलूंक. आनी म्हाका नाका ती वस्त ताची आवडीची जावपाची. हांव सदांच ताच्या गोल्फाचेर विरूध आसली आनी हाचे विरूध आसली आनी ताचे विरूध आसली. आनी तुजा न्हय एक दीस तो आसलो त्या रुमान हांव गेली आनी हांव काम निबेल सोत सांगता. सेंट लुईस थंय वेगळे ऋतू आसात. थंय स्पोर्ट्स क्रॉस आसात. तुजा न्हय ते फुटबॉल सुरू जायना पूण बेसबॉल सुरू करतात. आनी एक दीस हांव रुमान भितर सरलें. तो एक खेळ पळयतालो म्हणून ह्या फुटबॉल म्हाका सारको उगडासना. बेसबॉल आयकतालो आनी आपले गोल्फ क्लब साफ कोत्तालो. आनी म्हाका एक प्रकाशवणी जाली. चॉयस हें चलपाचें ना. आमेन. आसना लोक आसता तसो तांकां मानून घेवंक चड कठीण म्हूण. कित्याक आमी सगळीं चिंतात आमी अदीक जाणो म्हूण खरेपणी पयशी तर. पूण लोक संवसारान दिसतात आसन वेगळी चिंतना आनी येवजणो वस्तूच्यो. आमकां सगळ्यांक वेगवेगळे व्यक्तित्वपण दिलां. आमकां वेगवेगळ्यो संवयो दिल्यात. आनी म्हज्यान तुका सांगूं येता की जायतोच लोक चिंतूप ताच्या बदलूंक जायना. तें आसा पळय तशेंच आसतलें. तुमकां कितल्या जाणांक जाय तुमी आशा तशींच तुमकां मानून घेवंक? बरें. हे खबर करपाची म्हाका गरज आसा? म्हणजे तूं वोमताय तेंच लुमताय. तर जर तूं मानदोप वोमशी जाल्यार तूं मानदोप लुमतलोय. तूं उत्तेजन वोमशी तर तूं उत्तेजन लुमतलोय. आमेन. देवानी हांव शेकी एक दीस हात मेलोन कबलात केली. हांवें ताका पळयलो. हांवें म्हटलें तूं आसाय तसोच हांव तुका मानून घेता. आनी जेरूल तो खुशाल जालो.
आनी मागीर ताणें म्हटलें हांव तुका आसा तशेंच मानून घेता, तुका बदलपाची तोजवीत हांव बंद कोत्तलो. हांव खुशाल जाली, पूण तो आनीक खुशील जालो आसलो कित्याक तो इतलो स्वताय नासलो. हें आसा तें, चोरी तर कोणाचें कर्तूब सारकें ना, तोरी तांचो देवा दिलो होक तांणी आपल्याक जाय तें विचून काडूंक. पूण तुका तें तितलें बरें लागचें ना. केन्नाय तुवें अशेंच सोडूंक दिवंक जाय आनी लोकांक तांचे चुकी वरवीं शिकोवंक जाय. तुका सांगूंक तोजवीत करी त्या सगळ्या लोकांचें तुवें आयकलां? जर तुवें फकत म्हजें आयकल्लें तर म्हजे तुजे खूब त्रास वाटाय आसले. ना, तुवें ताचें आयकोंक ना. आनी आतां तूं चावला कित्याक तुजीं भुरगीं तुजें आयकोंक कबूल ना. तुमी कित्याक म्हजें आयकोना आनी देव म्हणटा आनी तूं कित्याक म्हजें आयकोना? तुजी सूचना तुकाच धरूंक शीक. म्हाका जाय तुका थोडी बुद्धी दिवंक. तूं दुसऱ्याच्या वस्तूंनी मिसळ जाता आनी ते फकत तुजो आनंद चोरून वता. आमेन. तुज्या कुशीक आसा त्या मनशाक म्हूण तुजें तूं पळय. आतां म्हज्यान हांगा आनी कितल्यो वस्तू म्हणून येताल्यो वेगी बोगोस. सोंपेपणी अकमान दवरी नाका, अकमानूय भोगी नाका. सदांच मनशाचें बरें तें सतमान. आदी आदी आदी. म्हाका तुका उत्तेजन दिवंक जाय स्वता लागीं शांती दवरूंक. आयज रात्री स्वता लागीं तूं शांती जोडशी. तुजें विरुद्ध जावचें बंद कर. म्हाका जाय आज रात्री तुवें देवा थंय कबलात करूंक की तूं केन्नाच ह्या फुडें तुज्या पुऱ्या जिवितान तुजे बाबतींत कांयच वांकडें म्हणचो ना तुज्या खूद तोंडान. हांव आसता तितलींच गंभीर आसा. सो तुका लोकां वांगडा शांती आसोंक जाय, तुका तुजेच भितर शांती आसोंक जाय. आनी तुवें आतांच शिकोंक गरज की देवान कांयच्या काय रचूंक ना. तुवें धीर घेवन म्हणूंक सुरू करूंक जाय जे देव म्हणटा. काल रात्री हांवें तुका फिलोमेना कितें वाचलें 1:6 पावलून म्हटलें हांव मागता तुजो भावात तुजे भितर एक सोजमीकाय उत्पन्न करूंक की तुवें मानून घेवंक दवर एक बरी वस्त जी तुज्या भितर आसा. कितलो बरो ग्रंथ. आमी सदांच मान दितात सगळें जें आमचे भितर वायट आसा. आमी आमचे भितर बरें आसा तें मानून घेवंक जाय. तुवें म्हणूंक गरज देवान म्हाका नेमला, म्हाका देणग्यो आनी देणी आसात, म्हज्यान रोचूय येता, म्हाका वोकल्यार हांव थोंड मनीस, हांव म्हाका आवडटा, म्हजें व्यक्तित्व महान आसा. हांव आसोंक जाय थंयचो ना पूण देवाक आर्ग हांव असली थंय ना म्हूण. आमेन. चलात आतां. जर तुका शांती आसोंक जाय, तुका तुजे भितर शांती आसोंक गरज. हें हांव वेता थंयसर म्हणटा पूण म्हज्यान कांय करी नेजो. तुका जर तुज्याच वांगडा चलो नेजो तूं एक चुचुऱ्याचें जिवीत जिवेता कारण तूं वेताय पळय थंयसर तूं थंय आसा. त्या बिल्डिंगान कोण पूण आसा जो केन्ना पूण आपल्या चडशिलो पयस रावला एक किनाक पासून? ना ना, तूं रावोंक ना कित्याक तूं वेताय थंयसर तूं थंय आसा. हांव आतांच कितें गोमतीचें चिंतालीं. तूं जाणा आमी चडशीं सगळो वेळ हॉटेलांनी आसात आनी केन्नाय तूं रातचें मोदें उठ्ठा विसरता तूं घरा ना म्हूण. तर एक रात्री हांव उठलीं, चिंतलें हांव घरा आसा आनी हांव वणटी काडवली. पूण ती वणट आरशाची आसली आनी हांवें म्हाकाच देखलें आनी हांव खूब भिरांतीन मरपाची. बरें तुजो न्हय ते भशेन आमी थोडीं आसतात, आमी तशींच वेता पळय थंयसर आसात. आनी जर स्वताक पळयना आमी आमकांच भियेतात. जर आमी स्वताक आवडना आमी स्वताक भियेतात. चलो तुमकां कितल्या जाणांक स्वता विशीं बरें चिंतप आसोंक जाय? ना तर सुरू कर. सुरू जावंक चिंती नाका. ओगीच राव नाका म्हणून ओ देवा म्हाका थोडी शांती जाय. पळय हांव शांती खातीर मागी करीत आसा. देवा उपकार करून म्हाका शांती दी, म्हाका शांती दी. ना तूं म्हूण म्हाका शांती आसा. जॉन 14:27 म्हणटा साद्यापणान की देवान म्हाका आपली शांती दिल्या. आतां म्हजें काम देवाचे कुरपेन
बंद करूंक म्हाकाच निराशी कर उत्साबल जावपाचें. हांव तोंड बंद कोत्तलीं कारण म्हजे खूद नाकारणे वरवीं हांव निराशी जालीं. तारकार करपी भासाभास म्हाका म्हजे लोकां वांगडा शांती जाय. हांव ताच्या मोदें मेहनत जावची ना. ताणें कितें करूंक जाय तें हांव सांगची ना. जर ताणें म्हजी सूचना मागली हांव म्हटलेलें तुका खरेंच ती जाय. कित्याक जर ती तुमकां खरेंच जाय हांव तुमकां सत तें सांगतलीं. तुमी कितलीं जाणां चिंतात की ह्या भागान तुमकां स्वताक आदार दिवं येता म्हूण शांती मेळपाक फकत थोडोच आदोल बोदोल करीत जाल्यार. हांव तुमकां वयर आसात तांकां पळयतात. तुमी थंय वयर आसात. तुमी हात वयर काडल्यार बरें आसा. दोर दिसा म्हाका जाय तुवें म्हटलेलें देवाक आर्गां म्हाका शांती आसा आनी हांव शांतीनूच जियेतलीं. देवाची शांती म्हजे भितर आसा. म्हजे भितर आनंद आसा. सोत म्हजे भितर आसा. हांव मानून घेता सगल्यो बऱ्यो वस्तू ज्यो म्हजे भितर आसात. आयच्या शिकोवणेंत हांवें खबर केल्या कशी शांती तुजे हेदेरपणान आसा एक भावार्थी जावन जेजू क्रिस्ताचो आनी मेलपाक ती शांती जी आमकां दिल्या आमी शांती सोडूंक जाय. भियोंक फावना. जॉन 14:27 सांगता शांती तुमकां दवरता. शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचे काळीज उचाबोल जावंक दिनाकात. सगळी भिरांत सोडात. हांव आयज तुमकां उत्तेजन दिता तुजी शांती सोडून दिवंक नाकारच्याक. तें तुका देवाचें देणें. तूं ताका चिटकून राव आनी कित्याकूच तें सोडून दिनाका. हांव तुमचो मोग कोत्तां. देव तुजो मोग कोत्ता आनी काळजी घेता. इतली खोशी तुमी आमकां प्रोग्रामान सांगात दिलो म्हूण कित्याक हांव सत मानता की तर तुमच्या जिवितान बदलो पावतले म्हूण. उरलोलो दीस खुशालकायेन सर. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगातात. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरीबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात. jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूं.